नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळयात ताच्यो हेडलायन्स. अधिकाऱ्यांनी सावड्डे प्रस्तावित मिराबाग बंदरा प्रकल्पाचेर सादर केल्ले पॉवर पॉयंट प्रेझेंटेशन जाले फेल. थळाव्यांनी केलो सणसणीत आरोप. कायदो आनी सुवेवस्था सांबाळपा खातीर थळार व्हड पुलीस दळ केल्ले तैनात. फाटल्या 5 वर्सांत वेगवेगळ्या खात्यांत आनी महामंडळांनी वट्ट 141 अधिकाऱ्यांक दिल्या सेवेत मुजत वाड. मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत दिल्ले लेखी जापेंतल्यान बाब उक्ताडार. आलेक्स रेजिनाल्डान मांडिल्लो प्रस्न. 4 वर्सांत 14,000 रेशन कार्डां केल्ली सरेंडर. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान लेखी जापेंतल्यान दिली जाप. दिवचले पयराच्या साळगांवकर मायनिंग संबंधित प्रस्नांचेर जाल्ली बसका. मागणी मान्य जावंक ना जाल्यार करतले खर विरोध. शेतकारांनी दिल्ली शिटकावणी. रेस्टॉरंटात चलताली बेकायदेशीरपणां. थळाव्यांनी केल्ल्यो संबंधितांक कागाळी. पंचायत वांगडी आनी पुलिशेच्या हजेरेंत जाली कारवाय. रेस्टॉरंट केले सील. आनी फातोर्डा धवंडेतल्या थळाव्या सयत आमदार विजय सरदेसायान मेगा प्रकल्पाक केला खर विरोध. लोकांक नाका जाल्यार आपल्याकूय हो प्रकल्प नाका. आमदार विजय सरदेसायाचे म्हणणे. प्रस्तावित मिराबाग बंदारो प्रकल्पाविशीं गावात परत एक फावट वाद निर्माण जाला. शेनवारा अधिकाऱ्यांनी मिराबाग बंदारा प्रकल्पाचेर सादर केल्ले पॉवर पॉयंट प्रेझेंटेशन फेल जालां. तशेंच बसकेत चुकीची म्हायती दिल्या असो आरोप थळाव्यांनी केला. मजगती मिराबागच्या थळाव्यांनी हो बंदारो प्रकल्प बेगोबेग रद्द करचो अशी मागणी केल्या. मजगती या प्रकल्पाचो पर्यावरणाचेर काय परिणाम जावंक शकता, जाका लागून गांवच्या लोकांचो हुस्को आनीक वाडला अशें उदका संसाधन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मान्य केलां. पळयात. आमकां उदक हें एका बापाच्यान व्हरूंक शकताले. हें उदक आमी जवळ जवळ पायपलायन घालून आमी म्हैसाळ डॅमाक व्हरताले. आनी त्या भायर आनी एक आमी हांगा अल्टरनेटीव प्रोविजन केल्लें आसा की हांगा धडे आसतले किंवा सावळेचो मिराबागचो जो काही एग्रीकल्चर आसा हाचे खातीर आमी उदकाक दिवपाचो प्रोग्राम करताले. हांगा जुवारी रिवराचो एक डॅम जो आसा तो डॅम आमी साळावले मारलेले आसा. आनी ह्या डॅमाच्यान साळावलेच्यान आमी उदक पिवपाचें उदक दिता. सांग्यार काही भागात दिता, केप्यां मेजर तालुक्याक दिता, पूर्ण सालसेट तालुक्याक दिता आनी तेजे नंतर दिता तेजे नंतर वास्को तालुक्याक दिता. दिसना ओके. हांव उलयतलो तेका लागून हे सगळे बिगराचे उलयतलो. त्या बिगराचे एका थोडोसो वेळ ह्या सगळ्यात आमचो साळावले डॅम जो आसा तो सांग्यार, केप्यां, सालसेट, डारमालोडचो काही भाग आनी वास्को हे मेजर सावथ गोवा सांबाळटा. जे तेंचे कडेन कितें पेपर गावले तांकां ITAच्या अंतर्गत आनी बाकीचे जे कलेक्ट केल्या तेचेर अभ्यास करून तेंच्यांनी बऱ्या पैकी जी टीम येयल्ली प्रेझेंटेशन दिवपाक WRTची त्यांच्या मुखार तेंच्यांनी सगळे आपले प्रश्न उपस्थित केल्या. आमी पळयले सगळ्यांनी की ती टीम आहा ती निरुत्तर जाल्या. उत्तर ना तेंचे कडेन दिवपाक. प्रेझेंटेशन आसा हेजे आमी बी स्टडी करून येयल्ले आसा. जे तेणी प्रेझेंटेशन दाखयलां ते कशें जेतून फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा तें आमी थंय पॉयंट आवट करून तांकां दाखयल्लें आसा की कितें कितें हें फॉल्स आसा. जे म्हणटा ते म्हैसाळ डॅमाच्यान वयल्यान जेन्ना शॉर्टेज उदक कमी जालें तेन्ना सावड्ड्या धड्यार बीन म्हणटा ते उदकाचो शॉर्टेज जालो. आमकां हांव धड्या वयलो, आमकां केन्नाच म्हैसाळ डॅमाचें केन्नाच उदक येना. तेवटेची पायपलायन सावड्ड्यान नाच. आमकां सावड्डे डॅमाचें येता. सो सगळी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिल्लें आसा. ज्यो स्टडीज आमी तेंच्या कडेन मागल्यो, जे डॉक्युमेंट्स मागले ते तेंच्या कडेन ना. आमी जे क्वेश्चन रेज करताले ते तेंचे कडेन आन्सर ना. सो अशें दिसतालें की हे खंय तरी बेश्टे एक दाखोवपाक जाय म्हणून हे खंय तरी आयज प्रेझेंटेशन घेवन येयल्लें आसा. आयज लोकांनी सगळे आपापले प्रश्न मांडलेले आसा. लोकांनी खर विरोधूय केल्लो आसा.
प्रेजेंटेशन दिलां हेजे पयलीं सुभाष शिरोडकारान स्टेटमेंट घालो की आमचे कांय 20-25 लोकांक प्रेजेंटेशन दाखयलें म्हणून. जेन्ना तांकां आमी तें विचारलें तेंचे कडेन उतर नाशिल्लें. मागीर तेणीच दिकले की तें आमकां खबर तें अनऑफिशियल दिसता म्हणून. जेन्ना हेंचो WRचा मिनिस्टर आनी तेंचे डिपार्टमेंट सहकारी जेन्ना आपल्या मिनिस्टरा विशयार तेंचे प्रेजेंटेशन अशें उलयतात तेन्ना हो लजेपर्यंत जावन आसा. तेन्ना आज जें प्रेजेंटेशन जालां सगळे लोकांनी आमी आयकून घेतले कडेन आसा सगळे सविस्तर. आनी जे तेंगेले जेन्ना आमकां प्रेजेंटेशन दाखोवपाचें की आमकां ते प्रश्नावळी केली तेन्ना आमी तेंचे कडेन तेजी उत्तर मागली. आमी जेन्ना प्रश्न केले तेंचे कडेन एक प्रश्नाचें उत्तर तेंचे कडेन ना. हेजे वयल्यान सिद्ध जाता की हो जो प्रोजेक्ट जो हाडला तो खंय तरी एक दुबाव खावपा सारको आसा. तो लोकहिताचो न्हू, लोकांक तरी उदक पिवपाचें न्हू. आनी हांव शिरोडे लोकांक सांगूंक सोदता की तुमच्या नांवान जो हो प्रोजेक्ट हांगा बांदूंक सोदता बाबा हो तुमचे खातीर तुमकां एक केम्या उदक वचून तुमकां थंयसर शिरोड्या मेळपाना. हें खंय तरी तेगे ते अंबानी कोणाचे ते खंयचे ते प्लांट खंयचो तो येवपाचो आसा कॅम्पाकोलाच्यो कितें प्लांट येवपाचो आनी तेगे कितें रियल इस्टेट कितें आहा हेंकाच हें उदक हें लोकां खातीर न्हू. कितें लोकांनी गैरसमज करून घेवपाचें ना, लोकांनी तेजेर विश्वास दवरपाचो ना. आमी हांगा आसा जे जाग्यार सावडे आसा जे जाग्यार आयज बंदारा विशीं मिराबाग बंदारा विशीं प्रेजेंटेशन जाल्लें ते आमी थंय आसा. जे प्रेजेंटेशन दाखोवपाचे ऑफिसर आयिल्ले ते सरासर हांगा तेंचे मुखार फेल ठरलेले आसा. कारण तेंच्यांनी विचारलेली उत्तरां तेंचे कडेन एकूय उत्तर ना. आनी तेन्ना लोकांनी जी तांकां प्रश्न केले प्रश्नाची उत्तर तेंचे कडेन नासल्या कारणान हे प्रेजेंटेशन आयज हांगा फेल ठरलेले आसा. जे तेंचो आरोप आसा की हांगा MPLांक जे उदक दिता ते शॉर्टेज जाता आनी तांकां वाडोवपा खातीर हे सगळे प्रोजेक्ट करता काय कितें. पूण MPLांक जे उदक दिता ते लोकांक खावपा दिवचे तेन्ना ते फॅक्टरी खातीर तुमी हे करता. आनी दुसरी आनी खूब जाणांची अश्यो फॅक्टरी हांगा येवपा आसा आनी इंडस्ट्री स्टेट तेंकांय उदक तुमी दिवपाचें आनी ताचे उपयोग अशें करून घेता. पूण तेंच्यांनी डिमांड केल्ली आसा की जो पर्यंत हांगा बंदारो तुमी स्क्रॅप करना तो पर्यंत आमचें आंदोलन हांगा चालूच उरतलें. ही शिटकावणी दिल्ली आसा सरकाराक आनी सरकाराक तेंच्यांनी हेवूय दिल्लें आसा की आमचो हांगा सरळ आक्षेप आसा सगळ्या लोकांचो की मिराबागाक बंदारा बांदपाक नाका हो तेंच्यांनी आक्षेप घेतलेलो आसा. गोमंतक TV खातीर कुडचड्यावेलो एकनाथ केळेकर. फाटल्या 5 वर्सात वेगवेगळ्या खात्यातल्या आणि महामंडळातल्या वट्ट 141 अधिकाऱ्यांक सेवेत मुजत वाढ दिल्या. विभागाच्या कामात आडखळ येवची न्हय म्हणून लोकांच्या हिता खातीर अधिकाऱ्यांचे अणभव लक्षात घेऊन तशेंच पात्र अधिकारी नाशिल्ल्यान आणि प्रशासकीय गरजेप्रमाण सरकाराच्या मान्यतायेन सेवेत मुजत वाढ दितात अशी जाप मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी लेखी प्रस्नाच्या जापेंतल्यान दिली. आमदार एलेक्स रेजिनाल्डान हे विशीं प्रस्न विचारिल्लो. फाटल्या 5 वर्सात सरकारी खात्यांनी महामंडळांनी आणि हेर स्वायत्त संस्थांनी ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांक सेवेत मुजतवाड तशेंच परतून रोजगार दिल्ली कितली प्रकरणां आसात. सेवेत मुजतवाड दिवपा फाटली विशेष कारणां दिवची अशे लेखी प्रश्न आमदार एलेक्स रेजिनाल्डोन विधानसभेत केल्ले. ताका लेखी जाप दितना मुख्यमंत्र्यान सांगले फाटले 5 वर्सात सरकारी खात्यांनी वट्ट 141 अधिकाऱ्यांक सेवेत मुजतवाड आणि परतून रोजगार दिला. तातूंत भौशीक बांदकाम खाते आणि लेखा संचालनालयातल्यान चड अधिकाऱ्यांक सर्व्हिसेत एक्सटेन्शन दिला. लोकांच्या हिता खातीर तशेंच पात्र उमेदवार संबंधित खात्याक मेळून नाशिल्ल्यान ही एक्सटेन्शनां दिली वता अशें मुख्यमंत्र्यान लेखी जापेंतल्यान सांगले. खात्या प्रमाण ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांक दिल्ली सर्व्हिस एक्सटेन्शनां. शिक्षण खातें 10, PWD 22, पंचायत संचालनालय 2, नियोजन सांख्यिकी आणि मूल्यांकन संचालनालय 7, अन्न आणि वखदा प्रशासन 1, उच्च शिक्षण संचालनालय 2, उदका स्रोत खाते 9, तांत्रिक शिक्षण संचालनालय 1, गोंय कला महाविद्यालय 1, सरकारी पॉलिटेक्निक दिवचल 4, पर्यटन खाते 1, पुलीस खाते 2, सामान्य प्रशासन विभाग 2, खण आणि भूशास्त्र संचालनालय 1, राणा खाते 1, न्हय येरादारी खाते, बंदर कप्तान खाते आणि वजनमाप खाते दरेकी 1 लाख सर्व्हिस एक्सटेन्शन दिला. वीज खात्यान 6 जाणांक, नगर नियोजन खाते 2, माहिती आणि तंत्रज्ञान खाते 9, इन्स्टिट्यूट ऑफ मिनेझिस ब्रागांजा आणि तियात्र अकादमी दरेकी 1, लेखा संचालनालयात 24 जाणांक सर्व्हिस एक्सटेन्शन दिला. महामंडळांनी अधिकाऱ्यांक दिल्ले सर्व्हिस एक्सटेन्शन. गोंय विद्यापीठ 13 जाणांक, गोंय मनीस संसाधन उदरगत महामंडळ 3, EDC 1, कदंबा महामंडळ 2 जाणांक सर्व्हिस एक्सटेन्शन दिला. गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळ 3, गोंय राज्य मागासवर्ग, गोंय हाऊसिंग बोर्ड महामंडळ, खेळा प्राधिकरण, गोंय राज्य मुळावी बांदाळू उदरगत महामंडळ, पणजे महानगरपालिका आणि गोंय उद्देगीक उदरगत महामंडळ दरेकी 1 लाख सर्व्हिस एक्सटेन्शन दिला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. वर्सुकी उत्पन्न मर्यादा वाढिल्ल्यान फाटल्या 4 वर्सात 14,000 रेशन कार्डां परतून दिली.
तातूंतल्या 80% इतलो आस्पाव गरिबी रेशे वयल्या कार्डाचो आसा अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लेखी जापेंतल्यान दिली. पळयात पुराय बातमी. विधानसभेच्या पोर्टलार केपेचे आमदार एल्टन डिकोस्ता हांणी विचारिल्ल्या प्रश्नाक मुख्यमंत्री तशेंच नागरी पुरवण मंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी जाप दितना सांगले, ज्या लावार्थ्याच्या फॅमिलीक वर्सुकी येणावळीची मर्यादा 5 लाखां परस चड आसा तांणी आपली रेशन कार्डां परतून दिल्यात. 2022-23 ते 2025-26 ते आतां मेरेन 14,515 रेशन कार्डां परतून दिल्यात. तातूंतली उत्तर गोंयांत 7,780 कार्डां आणि दक्षिण गोंयांत 6,600 कार्डां परतून दिल्यात. तशेंच कुशावती जिल्ह्यात या वर्सा 135 कार्डां परतून दिल्यात. सगळ्यात चड 11,645 गरिबी रेशेवयली म्हणल्यारूच APL कार्डां परतून दिल्यात. उपरांत प्रायोरिटी हाऊसहोल्ड PHH 2,579 कार्डां आणि अंत्योदय अन्न येवजण म्हणल्यारूच AAY 291 कार्डां परतून दिल्यात. रेशन कार्ड परतून दिवपा खातीरचे अर्ज नागरी पुरवण खात्याच्या म्हाल कचरेत स्वीकारून खात्यान घाल्ल्या नेमाप्रमाण तांची छाननी आणि रेशन कार्ड धारका वांगडा चौकशी आणि ताचेर प्रक्रिया जाता. एकदा रेशन कार्ड परतून दिले उपरांत लावार्थ्याचे तपशील रेशन कार्ड मॅनेजमेंट सिस्टम डेटाबेजांतल्यान शासना खातीर डिलीट जाता. भौशीक पुरवण यंत्रणेचे PDS सगळे ट्रान्झॅक्शन आधार प्रणाली वरवीं जाल्ल्या कारणान एकदा लावार्थ्यान रेशन कार्ड परतून दिले काय तो रेशन घेवपा खातीर पात्र थारना. ते भायर परतून दिवपा वेळार रेशन कार्ड संबंधित तालुका कचेरीत दिवचे पडटा, देखून रेशन कार्डाचो गैरवापर जायना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. दिवचल पैरा वाठारात साळगांवकार मायनिंग प्रस्नांचेर शेनवारा उपजिल्लोधिकारी कार्यालयात बसका जाली. जो मेरेन आमचो प्रलंबीत मागण्यो पुराय जायना तो मेरेन आमचो मायनिंगेक खर विरोध आसतलो अशी शिटकावणी शेतकारांनी दिल्या. तशेंच अतिरिक्त ट्रकांक काम दिवचें, थळाव्यांक कामाचेर घेवचें, शेतकारांची प्रलंबीत लुकसाण भरपाई दिवची आनी पैराच्या लोकांची उदकाची पिलां फारीक करची अशी मागणी थळाव्यांनी केली. पळयात. आज साळगांवकर मायन्स आणि त्यांच्या रिलेटेड जे प्रॉब्लेम्स आहेत त्या डिस्कशनाचेर मिटींग डेप्युटी कलेक्टर ऑफिसान बोलून आणि ही मिटींग अर्लियर मिटींग जी आमची CM कडेन जाल्ली त्या संदर्भान ही मिटींग आज कंटिन्यू केली. ट्रका विशयी थोडोसो जो विशय जालो की 18 जे आमी नवे ट्रक घेवपाचे आहा, ऑल टुगेदर 28 ट्रक घेवपाचे आसले. 13 आमी पयलीं एग्री केल्ले कंपनीन आनी 15 इन फ्रंट ऑफ CM एग्री केल्ले. टोटल मेळून 28 ट्रकांतले 10 ट्रक एम्प्लॉय केल्ले आहा आनी 18 ट्रकांचे जे विभाजन करून घेतले ते 60% हे इफेक्टेड एरियांतले घेवपाक जाय, 30% फ्रॉम शिरगांव आनी 10% फ्रॉम अल्डोना अशा भागातले जे 18 ट्रक आहा पर्संटेज वायज डिवायड करून घेवपाचे अशें ठरलेलें. काही लोकांनी तेजेर विरोध हाडलेल्या कारणान म्हणजे हे तांकां मान्य नासल्या कारणान हे डिस्कशन आमी फुडले फावटी करतले. टील दॅट टायम एबॅन्शन जातले 8 ट्रकाच्या विशयी आनी कंपनीन जी लेटरां तयार केल्ली कामगारां विशयी ही कमींग फ्रायडे पर्यंत दिता अशें तेंच्यांनी कमिटमेंट केल्लें आसा. एफेक्टेड एरिया आसा ते लोक पयलीं येतात. एफेक्टेड एरिया शिरगांव मोस्ट एफेक्टेड एरिया, डिवास्टेटींग इफेक्ट जाला आसा तांचे 70 वर्सां. आतां सगळे इफेक्ट कोणाक डस्ट इफेक्ट जाता, कोणाक नळांसून उदक वयर उदक गटारांसून येता तांबडे असले ते ना. लेट कंपनी विथ द अथॉरिटीज एसर्टेन विच आर द एरियाज विच आर एफेक्टेड ऑर डॅमेज आनी त्या प्रमाणे मेरिटार दिवली आनी हितून सदांच शिरगांव हायली एफेक्टेड. कळ्ळें. जनरल आमची मिटींग जाल्ली त्या मिटिंगेन सुद्दां डिमांड केल्लो की पयलीं शेतकाराचे प्रश्न सोडोवचे, जे शेताची नुकसानी केल्या ती पयलीं क्लियर करची आनी मागीर इसी ग्रांट करची म्हणून. ते आसून आमचेर नाकार टिचून म्हणटा तशें तेंच्यांनी कामूय चालू केलें, सगळें चालू केलें, पूण आमचे डिमांड शेतकाराचे आजुनूय फुलफील जायना. जर तेंची मिटींग बेगीन घेवन जर बरें डिसिजन जालें आनी शेतकाराचे प्रश्न सगळे सोडयले जाल्यार आमी मायनिंगाक सहकार्य आसतले, ना जाल्यार आमचो विरोध कायम आसता. थळाव्या लोकांच्या कागाळी उपरांत कळंगूट खोबरवाडा वाठारांत व्हड कारवाय जाली.
नेमांचे उल्लंघन आणि दुबावित वावरात वांटो घेवपाचो आरोप आशिल्ल्यान प्रशासनान रेस्टॉरंट सील केले. सरपंच, सचिव, पंच वांगडी आणि पुलिसांच्या हजेरेत ही कारवाय केल्या. थळाव्या लोकांकडल्यान परत कागाळी मेळ्ळ्या उपरांत निमाणे प्रशासनान खर पावलां उबारल्यात. ह्या प्रकरणाची फुडली चौकशी सुरू आसा. पळयात. सिगडी रेस्टॉरंट आहले थंय खुबशी नाका जाल्ली एक्टिविटीज चालू आहल्यो आनी हो आमी एक 6 म्हयने जाले हेजेर आमी प्रोसेस आमचो चालू आहलो. इन प्रॉपर प्रोसिजर फॉलो करून ताका कायद्यान बसता थंय आमच्या सरपंचान डॉक्टर जोसेफरान आनी आमचो सेक्रेटरी अर्जुन वेलीप यांनी सारके कायदो फॉलो केला आनी सिस्टमॅटिकली विथ इश्युईंग आफ्टर ऑल द नोटिसीस द प्रॉपर्टी हॅज बीन सील. ना सील कित्याक केली, काल सुद्दां जेन्ना आमी भितर गेले तेन्ना कितकेशेच दादले थंयसर भिडलेले. द कंडिशन ऑफ दॅट प्लेस वॉज पॅथेटीक, अनहायजेनीक आनी थंय रावपाक सुद्दां एक कोण मनीस एक दीस रावलो जाल्यार कसली दुयेंसां जातली आसली. आनी एट द सेम टायम ते रातचे लेट नायट म्हाका खुबशे फारा कॉल येताले 4 थंयसर म्युजीक चलता व्हडल्यान उलयता म्हणून. सो इन ऑर्डर टू कर्टेल, इन ऑर्डर टू रिड्यूस अँड इरेडिकेट ऑल दीस एक्टिविटीज वी हॅड टेकन दीस स्टेप अँड सक्सेसफुली वी हॅव मॅनेज टू सील द प्रिमायसेस. फातोर्डा दवंडेंतल्या थळाव्या सयत आमदार विजय सरदेसायान मेगा प्रकल्पाक खर विरोध केला. लोकांक नाका जाल्यार आपल्याकूय हो प्रकल्प नाका अशें गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली आमदार विजय सरदेसाय हांणी सांगलें. ह्या वाठारांतले कांय थळावे प्रामाणीकपणान विरोध करता जाल्यार कांय जाण ह्या प्रकल्पा वयल्यान राजकारण करता असो आरोप विजय सरदेसायान केला. थळाव्या लोकांच्या इत्से आड खंयचोच व्हडलो प्रकल्प ह्या वाठारांत सुरू जावचो ना अशें सरदेसाय हांणी ह्या वेळार स्पश्ट केलें. हो प्रोजेक्ट खूब वर्सां पयलीं म्हळ्यार म्हाका दिसता 2008 17-18 वर्सां पयलीं 2008 हांवें काल थंय 2008 म्हणून सांगिल्लें ते तेंच्या रिपोर्टरांनी काडलें 8 वर्सां पयलीं 2008 खबर ही तेन्ना हो प्रोजेक्ट बंद केल्लो. तेन्ना कितें 80 फ्लॅट येताले कळ्ळें तुका न्ही. आतां तांणी तांचो झोन वाडयला आनी हो एप्रुवल झोन वाडोवपाचें काम आतांचे जे PDA तर BJPच्या अंडर आहा. हांव तेन्ना सरकारान ना तेन्ना झोन वाडयलेलो आहा. कळ्ळें तुका न्ही. झोन खूब कडेन अशें वाडल्या ते आमकां कॉन्फिडन्सान झोन वाडोवंक ना, स्पेशली हे हायर झोनचे. सेकंड प्रोजेक्ट एप्रुवल PDA तांचेच BJP आसतना जालो. आतां पयर जें हांवें म्हणलें की RG आनी BJPचें एक काम, हांगा थोडे गांवांत भुरगे आहा जे भुरगे आमचे बरोबर ना, जे आमकां कावन्सिलाच्या टायमाचेर आमचे अगेन्स्ट जाल्ले आनी एसेंब्ली इलेक्शनाच्या टायमाचेरूय आमचे अगेन्स्ट जाल्ले. आनी जे ते चली उलयताले पळय ते आमदार खंय आहा म्हणल्यार हांव एसेंब्लीन आहा मरे, एसेंब्लीन दिश्टी पडना हांव. सगळ्या गोंयाक खबर आहा मरे की एसेंब्लीन आसा म्हणून ते. आतां एक एक्स आमदार पसून काल खंय फेसबुकाचेर घालता वेर इज द MLA काय म्हणून. हाव कॅन द MLA बी एट 2 प्लेसीस एट द सेम टायम. आज सुटी पडली, फ्रायडे सुटी पडली, आज शेनवारा पावलो मरे हांव रातचो घरा येना. ताजे पार्टी भितर आसली तागे पार्टी येवं ना कित्याक सगळें थंय आहा म्हणून. आनी हें म्हाका इतले फुडें पावला म्हणून म्हाका खबरूय ना. पूण लोकांक प्रोजेक्ट नाका जाल्यार हांगा प्रोजेक्ट जावचो ना हें हांव तुमकां गॅरंटी दिता. हें 100% लायसन्स आसूं नासूं कितें आसूं प्रोजेक्ट जावचो ना. लोकांक प्रोजेक्ट नाका जाल्यार प्रोजेक्ट जावचो ना. आमचो मतदारसंघ म्हणटा तो डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंटाचेर वता. Even though it is a private property, I will tell you that we will not allow the construction to come up. If the people don't want it, we don't want it. We have got no stakes in the project whatsoever. So राजकारण करप ना हाजेर आनी राजकारण करपाचो अटेम्प्ट केल्लो की जॉनी दिश्टी पडटा काय म्हणून. फर्स्ट ऑफ ऑल जॉनी कावन्सिलर न्ही हांगाचो, जॉनी गांव भाव, पूण तो हे वॉर्डाचो कावन्सिलर न्ही, वॉर्डाचो कावन्सिलर लिंडर तें पसून खबर नाशिल्लें. कळ्ळें तुका न्ही. सो ओगी उलोवपा खातीर उलोवप ना. राजकारण करपाच्या टायमार राजकारण करुया. प्रोजेक्टान आमकां कांय आमचो कसलोच इंट्रस्ट ना आनी लोकांक प्रोजेक्ट नाका जाल्यार प्रोजेक्ट येवचो ना हें म्हजी गॅरंटी म्हणून तुमी घेया. तूं म्हणटले तुजी ओनरशीप आहा, तूं कसो बंद करतलो, तो कसो बंद करप तो हांव जाणा. प्रोजेक्ट येवचो ना हें म्हज्यान पळोवं येता. ताळगांव वाठारांत एका 36 वर्साच्या कामगाराक गाडयेन धपको दिल्ल्यान मरण आयलें. ही घडणूक 4 मार्चाक रातची घडिल्ली. जेन्ना मरण पाविल्लो व्यक्ती सायकली वयल्यान रातच्या वेळार घरा येतालो तेन्ना ताका एका गाडयेन धपको दिल्लो. हातूंत तो गंभीर जखमी जाल्लो, पूण ताका शुक्रारा 13 मार्चाक मरण आयलें. गाडी चलोवपी सोऱ्याचे नशेत आशिल्ल्याचो दावो ताच्या घरच्यांनी केला. तशेंच ह्या प्रकरणात दोशीक शिक्षा दिवची अशी मागणी ताच्या फॅमिलीन केल्या. On the 4th of March, there was a terrible accident that happened in Talegaon village, and it happened close to Morals Legacy complex, which is right in Talegaon. House help
who was traveling back from his shift along with his other mate on the cycle was hit by a Skoda driver who was on alcohol. And previous to that, near Copperleaf 2, he hit two bikers and then he hit the cycle person who fell on his windshield and then fell in the gutter. And he didn't wait. On top of that, he zoomed ahead and near Skoda showroom, he stopped. And when those bikers who hit earlier, when they went to check, they noticed that because of a tire puncture, he had stopped. That person was seriously injured and was admitted in the hospital at GMC. He went into coma and last night he passed away. The whole family is very upset because he was just a 37-year-old person. His wife is around 35 years old. They have 5 children back home and they were very hard-working husband and wife who were working hard to send the money to their family. People leave their homes and come down to go out to work, but when rash driving as well as on alcohol, when people drive here in Goa, this is something that needs to look into and given serious thought and also hold accountable for the same. So my request to the police is to investigate. No doubt, it was told to me by PSI Manjunath at that night only released out on bail. Tim's family was not intimated that he was released out on bail. This is something that has to be informed. On top of that, now since that person has passed away, he has to come forward and support this family. On top of that, he has to be held accountable for the death of this young house help who just passed away yesterday. मोर्जी तेमवाडा वाठारांत तळयो सिवरेजच्या बुरशा उदकाक लागून दूषित जाल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. ह्या तळ्यांतल्या घाणी गुट्टांनी पातळिल्ल्यान लोकांनी भलायकेचो धोको उक्तायला. पंचायत आनी भलायकी खात्यान बेगोबेग ह्या प्रकरणाची तपासणी करून कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळयात. तेम वाडो ते दाबोळकर वाडो वाठारांतल्या तळ्यांनी सिवरेजीचे बुरशे उदक सोडिल्ल्यान प्रदूषित जाला असो आरोप थळाव्यांनी केला. कांय हॉटेलांतल्यान सिवरेजीची पायपां तळ्यांनी सोडला असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. ते खातीर पंचायत आनी भलायकी खात्यान पुराय गांवांतल्या तळ्यांची तपासणी करून गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. ज्येष्ठ नागरीक शिवनाथ शेळावकर अध्यक्ष आम्ही त्या ग्राउंडाच्या फाटल्यान पळया नालो आहे. तो नालो असो आहा सारको आमच्या दाबोळकर वाडा टू मुनांग वाडा टू शिरातसून असो नालो बरो येता आनी सारको न्हंय मेळटा. तेमासून ते न्हंयसून सगळें आतां अशी घाण भरती वखदार पाणी थंय पावता आनी हे सगळे न्हाल्यान ते उडयतात. तेन्ना ट्युरिजमान आमचे हेल्थान इन्स्पेक्शन करून तो नालो एक मिनिस्टरा वचून बानाने घेवपाचो बरो. तो नालो पळय सगळो आतां पळय कशी समज न्हंय कशी जाल्या कंप्लीट ते वयता. आमकां एक जाणट्यांक अशें दिसता की तो नालो कंप्लीट बांदान फिसून सारकें स्टार्ट बांदान तो नालो बरो वेवस्थीत करून 1-3 वर्सांनी तरी उत्पादन तो बरो पाणी अशें वचपाचें. तेच पाणी न्हंयचें पाणी आमकां वयर येतात आनी सगळे घाण बी येता आनी ते फाटी नुस्तेकार आसतात. ते नुस्तेकार आसतात ती न्हाल्याक वयता कसलें नुस्तें मेळटा आनी काय तेच जाणात. ते न्हाल्याक सगळे हॉटेलाचे वेगळे इस्कॉल आहा रिटायर रावले तांकां सुद्दां भुरग्यांक त्रास ते म्हणजे हॉटेलां आहात. हॉटेलां एकदां सगळे ते स्क्रॅप हाडून सगळे भितर वयतात नाल्यार. आतां आमी जस्ट नाल्यार पयल्यार एकटो खाला उडोवन गेला म्हणून ताका आमी विचारलें तो चुकून पळालो. ते अशें जावचें न्हू. हेल्थान कितें करपाचें एक सगळे सर्वे करून कंप्लीट एक मिनिस्टराक घेवन ती बांदान काडून दिवपाची. इतलेच आमचे कडेन स्थानीक आमदारासून एक विनंती आहा. फाल्यां अशें दिसता की आमकां जी हॉटेलां आहात त्या नाल्यार सगळीं थोड्या पायपां सोडली ती हेल्थान कंप्लीट सर्वे करून कोणी पायपां हॉटेलवाल्यान सोडल्या पळय कोणी हे केल्या तेणे एक पंचायतीने सर्वे करपाचो. पंच हे आमचे सरपंच पंच हे सध्या कांयच पळयना कित्याक आमी जाणटे आनी आमकां जाणट्यान अध्यक्ष केला म्हणून आमकां लक्ष घालचें पडटा. ते पंच पळय हे पंच कितेंच केन्नाच आमच्या गांवचे हे हेल्थाची पळयनात कसलेच हे पळयनात. ते सरपंचान पंचांनी करूंक जाय. हे पळय बी तेंच्यांनी ग्रँड हाडून मिनिस्टरा वचान तेंच्यांनी हे स्ट्रायक करून सगळें करूंक जाय. पण हे पंच फक्त खंय आसा मेळटा थंय वचपाचें वयता. ते आतां ती हॉटेलां जाली हॉटेलाची पायपां सगळीं सोडलेली आसा पयलीं. त्या खातीर हेल्थाक हे आमकां अख्ख्या मोर्जेकारांक त्रास आसात. त्या खातीर ही हॉटेलांक सर्वे करपाचो हेल्थान आनी कितली पायपां सोडल्या पळय भितर जवळ जवळ 5 किलोमिटर आहे पळय ती बांदान कंप्लीट गव्हर्मेंटाक पंचायतीन वचान ताचो लक्ष घालून तेचेर सगळ्यांनी हेल्थानय लक्ष घालून सर्वे करून एक बांदान दिवपाची इतली आमची ज्येष्ठ नागरिकांची इच्छा आहा. कांदाय हो पयलीं आमचो हो वळ आसलो दाबोळकाराच्या मेरेन हे मेरेन सगळी गार्बेज ओडून ही घाण पडल्या पळय सगळी आनी हे सगळें स्टेडियमाचे सगळं हे जाल्ले ते पळय सगळीं सुंगटां बिंगटां ओडून थंय घाण पडल्या रावन अशें
हे भुरगे सारखे घाण येता आमकां सांगता तुमी हांगासर बसतात कित्याक घाण येता मरे तुमचें सांगा हे कोणाकूय सांग म्हणटात जाणा न तुका आतां आपूण तेंच्यांनी हाडला न्हू ही घाणीचो वास आसा त्या इस्कॉल पिटर आल्वारिसाचें इस्कॉल सुद्दां हांगासर आहा आनी आमची घरांय देगेक ही घाणीन आमकां रवा पयलीं हांगासर जळारी भरल्यात आनी हे जळारीन आमकां रवा येता आनी आमी सारके हे सीग मनीस हे कितें हांगासर इल्लेले भुरगे सुद्दां आतां खेळांक पळयनात ते सायडीन खवयतात आनी ती ही सगळी पोंय क्लीन करपाची म्हाका अशी दिसता कारण ही पोंय क्लीन करून बरे दुसरी सायडीन सुद्दां तेची संरक्षण भिंत बांदपाची आनी फुडें ती कितें तरी उदक वचपाक बरें वाट करपाची आमी सांगतात अशी आमी रिक्वेस्ट करता सरकाराक ते बंद करपाची ही गार्बेज पळय ही सगळी तेंकून बसलेली आहे ही खारपुडीची झाडां सुद्दां भितर आहा ती सुद्दां संरक्षण म्हणजे आमकां ते खारपुडीचो हें ना पॉल्युशन तितलें कमी जाता. गोमंतक टीव्ही खातीर मोरजेच्यान रिपोर्टर निवृत्ती शिरोडकार. गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा. मालपे पेडण्यां पुलिसांनी 1.64 लाख रुपयांचो 1.637 किलोग्राम गांजा सयत महाराष्ट्रांतल्या विनोद कुंभार आनी अतीक मलीक ह्या दोगांय तरणाट्यांक अटक केल्या. सुत्रांनी दिल्या म्हायती प्रमाण पेडण्यां पुलिसांनी सापळो रचून कारवाय केली. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. पेडणे पोलिसांनी 13 रोजी रातच्या 8 वरांचेर मालपे पेडणे सर्वीस रस्त्याचेर धाड घालून 2 युवक चे विनोद कुमार हो ड्रायव्हर म्हणून 29 वर्साचो चंदगड कोल्हापूर आणि दुसरो अतीक मलीक हो युवक हांचे कडेन 1 किलो 667 ग्रॅम गांजा तांच्या ताब्यात सापडलो. पेडणे पोलिसांनी तांकां ताब्यात घेवन तांकां अटक केली. तांचो भाव बाजारात 1,64,000 इतलो आशिल्लो. पेडणे पोलिसांक हाची माहिती मेळ्ळ्या उपरांत पोलिसांची एक टीम संशयिताच्या फाटल्यान तांचो तपास करपाक तांचो शोध घेवपाक लागिल्ली आनी तांचे कडेन एक पिशवेत बॅगेत गांजा सापडिल्लो तो पेडणे पोलिसांनी ताब्यात घेतला आनी दोगांकूय अटक केला. फुडलो तपास पेडणे पोलीस करीत आसा. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.